संसार पाडव्याच्या मुहूर्तार गोयचे इंडिया अलायन्साचो प्रचार सुरू। पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाक मडगांवां लोहिया मैदानाक आर्गां ओपून प्रचार। म्हादय टायगर रिझर्व नोकऱ्यांचो इश्यू। पणजी हॉटेलात इंडिया अलायन्साची लोकसभा वेंचणुकेचे रणनीती थारावंक खासा बसका। सगळ्या मतदारांक मेळटले। दोनूय सीट जिखता अलायन्साच्या प्रचाराक बीजेपी भिल्या। वेंचणुकेंतल्यान आरजी फाटी सरचेना। काँग्रेस बीजेपीचे सेटिंग एकलो रिटायरमेंटाक दुसऱ्याक कोण वळखना। आरजी मनोजाची हेड ऑनावेल्यान खलप विर्याताक सणसणी जाप। संसार पाडवो संवसारभर हिंदूचे नव्या वर्साची परब। येवकाराक प्रभात फेरी, घरादारांचेर गुडयो, नव्या गजालींक घरगाडयांक प्रवेशाक शुभमुहूर्त। गोंयकारांचो संसार पाडवो। संसार पाडव्याक नवे वर्स कितल्या जाणांक खबरूच ना। मुख्यमंत्री म्हणटा 31 डिसेंबराक अशें वागतात की परत नवे वर्स येवचेच ना। कांय जाणांचे एनआय वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर हुस्को। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक हायकोर्टाचो धपको। ईडीचे अटके आड आव्हान याचिका मारली भायर। लोकांक एक मुख्यमंत्र्याक दुसरो कायदो ना। ईडीचे दावे सबळ। शेअर मार्केटान रिकॉर्ड हाय। सेन्सेक्साचो अमृतकाल। संसार पाडव्याच्या मुहूर्तार सेन्सेक्स 75,000 वयर हिट। निफ्टी 22,700 वयर। प्रॉफिट बुकिंगान क्लोज रेडार। आणि 70 नागव्या राती सापडलो वनमानव। परवार फामिलीक दिसलो। पुजा करून रेस्क्यू स्क्वॉडाक हाडलो। स्क्वॉडान रातोरात रानात व्हरून सोडलो।